आमी कितें डिस्कस करता की सगळे टिम्स जे आसा सगळे लायन डिपार्टमेंट तांणी मेळून कशें काम करपाचें मीन्स लायक हेल्थ डिपार्टमेंट हाजे कडेन एकट्या कडेन वेक्टर बॉर्न डिजिजीस कंट्रोल करपाक जायना. सो मॅडमीच्या चॅरमॅनशिपा अंडर आमी ही मिटींग घेता सो दॅट द डायरेक्शन्स आर गिवन टू वेरियस डिपार्टमेंट. आतां हांव हेल्थ ऑफिसर म्हज्यान लायक ऑर्डर्स दिवपाक जायना दुसरे लायन डिपार्टमेंट. सो हे पॉयंट डिस्कस करून ताचें कितें सोल्युशन काडपाक जाय हेची सामरी मॅडम करता डेप्युटी कलेक्टर लेवल आनी ती मागीर वेरियस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन वो डायरेक्शन्स दिता की हे मिटिंगेन आमी हे मिनट्सान ठराव घेतला हेजे तुमी एक्शन घेवपाक जाय. नेक्स्ट मिटिंगेन तुमी हेजे आमकां एक्शन सांगूंक जाय अशें म्हणून हे आमी डिसिजनां घेता हांगा. I will request you, since you are the social media, you are the media, I will request because we are trying to eradicate the vector-borne diseases. For that, a person has to start cleaning from his house, like accumulation of water, that he has to check. Surrounding, if there is accumulation of water is there, immediate steps are to be taken. Everywhere doctor cannot reach, everywhere officer cannot reach. But it is with the person who has to have that civic sense. If a gutter is flowing, he should immediately inform and should get it clean. There should be in the society there should be some civic sense amongst the citizens. If this civic sense is with the citizens, tomorrow we will not have these vector-borne diseases or any other issues like which are arising because of on this sanitation. So it is a request for all the citizens that they take care of this thing, like dumping of the garbage. It should not happen. Dumping, it's creating more and more problems. So it is with us only where we can take precaution. Precaution is better than cure. That is what is said. So the citizens has to take this approach. Sanjeevan Satalvekar, Deputy Collector. Thank you. It is a district meeting and district meeting and सगळे लाईन डिपार्टमेंट्स आणि तरेतरेचे आमचे अर्बन आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हे दोतोरी असतात. सो एक महत्वाचो विषय आयज आमी फोकस केल्लो आसा की लोकां पर्यंत हो विशय कसो पावचो हो गरजेचो आसा. म्हणजे एक सोशल मिडिया कशें वापरपाचें आणि जशें आमचे मर्मगोवा तालुक्यात तेंच्यांनी बरो एक प्रयत्न केलो आनी ते मर्मगोवा डेप्युटी कलेक्टरच्या अंडर जेन्ना ती मिटींग जाता ती थाराव घेतलो की सप्ताह जेन्ना 7 दिसाचो प्रोग्राम आसा न्हू थंय आमी जागृताय करची. तशें आज म्हत्वाचे विशय कितें आसलें जेन्ना आमी सॅनिटेशन क्लिनिनेसाचो विशय उलयता की गणेश चतुर्थीचे पयलीं एक सिस्टमॅटीक कॅम्पेन असो जावचो की जे पंचायत म्युनिसिपॅलिटी लेवलाचेर लोकांक कळपाक जाय की नितळसाण कित्याक गरज आसा आनी ते कशें करचें. सो कांय यंत्रणा एक्टीव ना. एक म्हणजे पंचायत लेवलाचेर विलेज हेल्थ कमिटी जी लेडी सरपंच की डेप्युटी सरपंच चेअर करून ती मिटींग घेवपाक जाय ती बरे भशेन जायना. दुसरें खूब कडेन गार्बेज उरता आनी त्या विशयाचेर आयज आमी मुद्दम सांगला की सगळे डॉक्टराक ती अवेरनस आतां आमी करतले की अंडर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स येता ते वर्सा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जी जबाबदारी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिल्ली ती आतां कलेक्टराक दिल्लेली आसा. सो सिस्टमॅटीक हे सिस्टम जाग्यार घातलेली आसा पूण तांकांय कळपाक जाय आनी त्या प्रमाणे एक्शन जावपाक जाय. कांय विशयाचेर हे पॉयंट्स येयलेले आसा. दुसरे आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेट कांय इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आमी पळयता की मॅपींग सारकें जावंक ना खंयचे युनिट्स एक्टीव आहा खंयचे युनिट्स बंद आसा. सो ते आयज GIDCन एग्री जालें की ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिवचे आनी कांय इंडस्ट्रीजान आपले ओन हेल्थ फेसिलिटी तयार केले. तितून कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स कितले आसा परमनंट रेग्युलर वर्कर्स तांकां ESIचे बेनिफीट मेळटा की ना हें खूब आमी कडेन पळोवचें पडटा कित्याक अल्टिमेटली हेल्थ सेंटराचेर प्रेशर येता. सो ह्या नदरेन आयज कांय थाराव जाले की जेन्ना सस्पेक्ट केसीस आसा न्हू कांयच्या लोकांक डावट येता बाबा सस्पेक्टेड केस म्हणजे एक्चुअली ती कन्फर्म जावंक ना. सो ह्या विशयाचेर क्लॅरिटी हाडपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केलो सगळे डॉक्टरांक एक कॅम्पेन जावचें एक्सप्लेन करचें न्हू डेंगू जाता तेन्ना पयलीं टेस्ट जाले उपरांत आनी मलेरियाचे कितें फरक आसा. मलेरिया म्हणजे कितें एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट
मलेरिया एलिमिनेट केले म्हणून मलेरिया फ्री म्हणून आमी नोट केले की 21 आणि 20 केसी दाखयले इंडिजिनस म्हणजे लोकल मलेरिया जाता केसी आसा आनी बाकीचे सगळे इम्पोर्टेड म्हणटा इम्पोर्टेड म्हणजे लोक भायलो मायग्रंट लेबर बी आसा आनी मागीर आमी पळयत जाल्यार 22, 23, 24, 25, 26 अप टू जून सगळे झिरो. सो आयज आमी विशय मांडलो की झिरो आसूंक शकना. सो झिरो जी अशें करता तेजेर रिव्यू जावचो. एक केस जावं 5 केसी जावं आमी थाराव कितें घेवपाक जाय की डेंगूचे की मलेरियाचेर आमी फायट दिवपाक जाय बंद करपाक जाय. पण पेपरार झिरो दाखोवन सोल्युशन न्हू. आनी जस्ट आमकां मलेरिया एलिमिनेशन हाचो एक सर्टिफिकेट मेळपाक जाय म्हणून आमी झिरो म्हणून दाखोवपाचें न्हू. आनी आयज आमी सगळे डॉक्टरांक रिक्वेस्ट केला प्लीज हे झिरो करपाक थोडे आमकां कंप्लेनी येयले की ती केस अशी दाखयता की तो कारवार बॉर्डर क्रॉस केलो की सावंतवाडी वचून येयलो 2 दिसाक क्रॉस केलो बॉर्डर म्हणून तो इम्पोर्टेड जालो. हे आमकां एक्सेप्ट जावचें ना. आनी ताका लागून हे एटलिस्ट आतां पर्यंत हे असले रेकॉर्डिंग जर करता ते बंद करपाचें आनी फॅक्ट ते फॅक्ट दाखोवपाचें. कित्याक तेन्नाच लोकल लोक आसा न्हू ते इनवॉल्व जातले आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व. आमी झिरो जर दाखयले लोक हॅपी जातले. चला म्हणटले दोतोर तुमीच करा काम आमकां कांय जबाबदारी ना. प्रत्येक पंचायत म्युन्सिपालिटी अशें उलोवपाक लागतले. सो हेय एक्सेप्ट केले की जितल्यो केसी आहा ते एक्झॅक्टली ब्लॉक लेवलाचेर तेंच्यांनी दाखोवचे आनी मागीर कितें करपाचें मागीर आमी थाराय घेवया. बट हॅविंग झिरो इज नॉट अ सोल्युशन.